नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयाक सध्या इतले गजाली चल्ल्यात की आमकां केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की ह्या रावंड टेबलाचेर कितें कितें घेवचें आनी जें चल्लां तें जर सगळें घेतलें जाल्यार हें टेबलच मोडून पडत म्हणून. सो जॉयल बाब आसा आमचे बरोबर, पांडुरंग बाब आसा, लौकीक बाब आसा, वेलकम. आनी सगळ्यांत म्हाका दिसता पयलो विशय बी आज ना, आज एकच विशय आसा. दुसऱ्या विशयाक जर टायम उरलो जाल्यार आमी मागीर बाकीच्या विशयाक हात घालतले. आनी तो म्हळ्यार वन स्कॅम वर्सीस अनादर एक्स्टॉर्शन केस. आनी आतां ओपोजिशन म्हणटा की जी एक्स्टॉर्शन केस आसा ती फक्त जॉब स्कॅमा कडच्यान लक्ष तुगेलें पयस करपा खातीर केल्या. सरकार म्हणटा आमी जॉब स्कॅमाची इन्व्हेस्टिगेशन करतात, हाजेरूय उलोवया न्ही ह्या एक्स्टॉर्शन केसीचेर. सो पांडुरंग बाब तुमकां कितें दिसता, ह्या दोनी केसी कडेन तुमी इंडिपेंडंट केसीस म्हणून पळयतात काय पॉलिटिकली कनेक्टेड केसीस म्हणून पळयतात? दोनूय केसी ज्यो आसा तो म्हाका दिसता की इंडिपेंडंट केसी आसात. कारण ही जी एक मॉर्फ व्हिडिओ संदर्भात जी कंप्लेंट आयिल्ली ती डिसेंबर 2023 केस, पूण ती इतकी दीस बेश्टी भोंवताली. म्हाका तुका जर याद आसा जाल्यार एका हायर ऑफिसरान, आमी सर्व एडिटर आशिल्ले, आनी एका हायर ऑफिसरान पुलीस ऑफिसरान सांगलें की एका MLAकूय सद्या हें जाला म्हणून मॉर्फ व्हिडिओचें प्रकरण सद्या आयलां आनी मागीर ताणें नांव डिस्क्लोज करूंक नाशिल्लें. तुका याद आसा जाल्यार पळय 4-5 म्हयन्या पयलीं जी गजाल आमी च्या घेवपाक बशिल्ले. येस, बरी च्या ते हेच प्रकरण खूब वरिश्ठ पुलीस अधिकारी तेन्ना ते डिस्कस जाल्लें, पूण तेन्ना एक्शन जावंक नाशिल्ली. सो म्हाका दिसता की हें चड जेन्ना उदक वयता माथ्या वयल्यान तेन्ना म्हाका दिसता त्या कन्सर्न MLAनूय सांगलें आसतलें पुलिसांक की बाबा मातशें कितें तरी करा म्हणून. आनी ती एंट्री पयर जाल्या ह्या म्हयन्यान ताजी हितून ऑफिसान SPच्या ऑफिसान एंट्री दाखयता तेजे कंप्लेंटीचेर कॉपी. म्हणजे ती बेश्टीच अनऑफिशियली भोंवो आशिल्ली फायल, तेजी एंट्री बी जावंक नाशिल्ली. आतां जर ताजेर स्टॅम्प पळयलो तुवें जाल्यार ह्या म्हयन्यांतलो 3 तारखेचो स्टॅम्प आहा तेजेर पयलींचो, हय, FIR रजिस्टर म्हणून. सो म्हाका दिसता की हे जे ताजें प्रकरण आसा हें ताजें पर्सनल प्रकरण आनी तेतून तो एक्यूज काय न्ही, तो स्वता विक्टीम जाला. कोण तरी ताका ब्लॅकमेल करून पयशे घेवपाक सोदता. सो हे कंप्लिटली आनी हाचेर ताका ब्लेम करपाचें, ताजें रेजिग्नेशन मागपाचें कांय जाण हें करतात, काय अर्थ ना. हो तितून तो बावडो विक्टीम जाल्लो आसा आनी हे कोणाय कडेन जावं शकता. ताजे पर्सनल ते विशय ताज्या पर्सनल विशया भितर अशा प्रकारचे पॉलिटिकल हे करप म्हाका तें योग्य दिसना. म्हणटकूच हांव ती केस अशी इंडिपेंडंट केसीस समजता, तिका पॉलिटिकल हे एक्चुली जावपाक जायना, कोणीच करपाक जायना तें काम. दुसरें तुवें जे जॉबाचें हें म्हटलां EDचो विशय, तो EDचो विशय हो तेन्नाच जेन्ना ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंप्लेनी हे आशिल्ल्यो की 40 लोकांक फटयले, 50 लोकांक फटयले म्हणून, तेन्ना अनएकावंटेड पयसो भितर घुसला हे EDक तेन्ना कळलें. आनी ED तेन्नाच्यान ताची हे चांचपणी करी आशिल्ली की कितें करूंक मेळटलें काय म्हणून. म्हाका दिसता ही दिपश्री सावंताची केस जेन्ना आयिल्ली न्हू तेन्नाच EDन एक हिंट दिल्ली ED कडल्यान की ह्या सगळ्या केसींचेर ते मागयला. कारण 3-4 कोटीन एक मनीस जेन्ना फुडें आयलो की 3-4 कोटीचोच एका हितून घोटाळो आसा, म्हणजे हो अनएकावंटेड हे, ताजो खंयच बँकेन ट्रान्जॅक्शनाचें हें ना. हो पयसो जर इतलो आसत, जर घोळटा आसत जाल्यार ED ऑब्वियसली येतली. सो ED जी येयल्या तातूंतय म्हाका काय पॉलिटिकल दिसना. आनी पॉलिटिकल हे कशें आसतलें, कारण सत्तेन आसा BJP, काँग्रेस सत्तेन आशिल्लें आनी काँग्रेसीन EDक धाडला जाल्यार समजूं येता आशिल्लें. दिल्लीकूय BJPच आसा, सगळ्या कडेन BJP आसा. सो अशा वेळार ED जी येयल्या ती ED म्हाका दिसता अनएकावंटेड पयशे सोदपा खातीर येयल्या. सो ह्यो दोनूय गजाली ज्यो आसा प्रमोद, ते म्हाका दिसता की ह्यो इंडिपेंडंट गजाली आसा आनी तातूंत पॉलिटिकली लिंक जावपाक जायना. हांवें जे एक्स्टॉर्शन केस जे तुमी म्हणटात तातूंत तर अजिबात जावपाक जायना. तातूंत तो मनीस, तो कन्सर्न पॉलिटिशियन जो आसा तो तातूंत विक्टीम जाल्लो आसा. हय लौकीक बाब, पांडुरंग बाब म्हणटा की ह्यो स्वतंत्र गजाली काय तुका ह्या दोनी गजाली भितर एक राजकीय लिंक दिसता? क्रायमाची लिंक नासत, आज राजकीय लिंक तयार जाल्याशी दिसता. पूण केस म्हणून पळोवपाक गेले न्हू, जॉबाची केस आनी मागीर आमदाराचे व्हिडिओची केस पळोवपाक गेले, पॉलिटिकल स्टेटमेंट येता. पण असो ऑपोजिशनांतल्यान स्टेटमेंट येयलो की जॉबाचे हे लिपोवपा खातीर तेजे कडल्यान लक्ष कुशीक काडपा खातीर ही केस आतां भायर सरल्या म्हणून, व्हिडिओची केस. पूण सेम टायम जेन्ना ह्याच टायमार जेन्ना ED कडेन इन्व्हेस्टिगेशन वयता जाय जाल्यार म्हणजे
ते कुशीक दवरपाक जाताले म्हणजे ते इन्वेस्टिगेशन जे पद्दतीन करपाक जाय जॉबाचे केसीन ते चालूच आहा फक्त आतां मदीं आमकां 2 आयको येयलें की आतां थोड्यो 1-2 केसी येयल्या नव्यो जॉबाच्यो पण ती रजिस्टर करून घेयना म्हणून एक वास्को वास्कोत फायल केल्या पण ती FIR ती रजिस्टर करून घेयना आनी अशें ते म्हणटा की तांकां पुलीस सांगपाक लागले आमकां सांगल्यार असल्यो केसी येता जाल्यार कुशीकूच दवरा म्हणून अशें ते लोक सांगताले म्हणजे त्या खातीर आमकां फुडले कांय आनी बी येवपाच्यो आसल्यो काय त्यो चेपल्यो अशें दिसता सगळे जे एक्यूज असले ते बेलाचेर चडशे मेजॉरिटी म्हणजे ऑलमोस्ट 95% भायर एक कोण तरी भितर आसलो सो तेजें इन्वेस्टिगेशन आनी जावन तेंचे सगळ्यांचे बेल जावन तेजे स्लोली तेजो हे ग्राफ देंवतालो असल्या टायमार ही आमदाराच्या व्हिडियोची केस म्हणटा ती येयल्या म्हणजे अशे टायमार येवना की हायप आसलो सारको जॉबाचे ते टायमार हायप आसतना केस काडल्या आनी कितें डायवर्ट करपाक घेतला कळ्ळें जाणा पण ही केस येयल्या उपरांत असल्यो जेन्ना केसी येता जेन्ना पॉलिटिकल कितें फायदो घेवपाक जाय ती खंयचीय पार्टी ती मागीर हे वटेची पार्टी आसूं ते वटेची पार्टी ती आपलो फायदो घेता काल आमी जर बेल एप्लिकेशनूच बेलाचेर जेन्ना हियरींग जातालें तेन्ना पयलें एक इंटरवेन्शन पेटिशन येयलें तें इंटरवेन्शन पेटिशन आमदाराक खंयच हेल्प करपाचें इंटेन्शनांतल्यान अशें दिसनासलें जे तेंचे हेल्प करपाच्या दृश्टींतल्यान ते विक्टिमाचे हेल्प करपाचे दृश्टींतल्यान तेजो हें मातसो पॉलिटिकलूच असो दिसपाक लागलो म्हणजे जे डिमांड आसता तितून मॉर्फ व्हिडिओ म्हणजे प्रूव करा मॉर्फ व्हिडिओ काय विचित्र डिमांड सो ते इंटरवेन्शन पेटिशन कित्याक येयलें तेका मागीर ते भायर उडयलें पण तेजेर हें जाल्या उपरांत हियरींग जाल्या उपरांत सो अशें जेन्ना केसी येता आनी एक बरे मोठे लिडराचेर येता तेन्ना दुसरे वटेचो पॉलिटिकल आउटफीट आसता तो फायदो घेवपाचो प्रयत्न करतात ते सगळेच कडेन येता की ह्या केसींतल्यान कशी आपली पोळी भाजून घेवची सो त्या प्रकारचे बेनिफीट खंयची पॉलिटिकल पार्टी घेतली सो अशें मातशें जालां हितून हय जयल बाब कितें कनेक्शन दिसता तुका टीट फॉर टॅट दिसता काय हें लौकीक जशें म्हणटा पांडुरंग जशें म्हणटा एक वटेच्यान हें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा दुसरे वटेच्यान ही एक केस रुलींग पार्टीच्या हाता लागल्या आनी अशी जेन्ना केसी मेळटात तेन्ना ताचेर राजकारण जावप नॅचरल म्हणटा राजकीय फायदो कोणीय घेतलो प्रमोद ऑन द फेस ऑफ इट कांयच दिसना हरशीं की लिंक्ड आसा अशें म्हणून पण द वे इट इज बीन सीन the way the political class is trying to encash on this extortion issue only shows our third rate political fights here. I mean, imagine Pramod, a victim is been dragged into such a level that तेजी पर्सनल सुद्दां हें काडून तेजेर पॉलिटिकल हें केल्लें आसा इफ यू गो टू सी दॅट हे जे आतां कोण हें करता की यू नो मेकिंग अ नॉयज अबाउट दिस होल थिंग हॅव गॉट बिगर केसीस दे हॅव सम ऑफ देम हॅव इवन फेस्ड अरेस्ट तेंचे भितर हितून भितर खूब जाण पॉलिटिकल लिडर्स आसा की तेंचे भितर एक्चुअल सेक्शुअल केसीस आसा करेक्ट आनी हे जे एक विक्टीम नात हां ते विक्टीम ना somebody else is the victim of their actions and here is a case where a legislator is facing is being a victim and तेजेर तुमी अशें हें करून you are trying to leverage it to your political advantage very very pathetic now coming back to our original point whether this is linked to cash tit for tat cash for jobs of course no enforcement directorate has been listening त्या जाल्ले जाल्यार ते enforcement directorate हें करचें नाशिल्लें but ED is within the control of the government. Okay, and now the call is you have to institute an independent inquiry like a judicial commission or a judicial inquiry. Tedna tuka you can absolve saying that okay fine we are completely out of it. There is an independent inquiry. What guarantee is there that this is now the point here is getting to the root of the political system. I mean whether there is a political connection. Is the ED able to will the ED do justice to this and get to the political system? If it is hitting it at its own bosses, is it going to do that? It is not going to do that. So hence there was every requirement of an independent inquiry. ED deals in money laundering, financial impropriety and larger transactions, you know, but are they able to do justice finally? Are they able to do justice in a way where people are looking at this whole issue, where they are hunting for some political link? Everybody is saying there is a political link somewhere. Will the ED be able to do that? That is the question mark. हय पांडुरंग बाब हो जो मुद्दो आसा पॉलिटिकल लिंक आतां पॉलिटिकल लिंक तुगेली कशा दुसरी वटेच्यान एक प्रकरण मेळ्ळें ताची पॉलिटिकल लिंक मेळ्ळी एक्स्टॉर्शनाची
आनी ताजेर राजकारण सुरू जालें. दुसरे वटेच्यान विरोधी पक्ष सांगता की ह्या कॅश फॉर जॉब स्किमाक पॉलिटिकल लिंक आसा 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 म्हणून सांगता. कितें तें सांगना पूण ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा म्हणटा आनी त्या टायमार तुगेले सरकार म्हणटा की आमी इतली बरी इन्क्वायरी केल्या, इतली अरेस्ट केल्यात, इतली सगळे सोदून काडलां. सो ही जी पॉलिटिकल लिंक आसा ती खरेंच ह्या प्रकरणा भितर फुडें येवपाक शकता काय कितें. आनीक जशें जॉयल म्हणटा दुसऱ्या प्रकरणांतली जी पॉलिटिकल लिंक आसा जंय एपरंटली द पॉलिटिशियन इज अ विक्टीम, त्या पॉलिटिकल लिंकांतल्यानच राजकारण चड जावपाक शकता काय कितें. दुसरें प्रकरण जें आसा तातूंत त्या पॉलिटिशियनान कंप्लेन म्हटला की आपणाक एका बायल मनशाचो व्हिडिओ आपल्या कडेन मॉर्फ करून तेणी आपणाक तो ब्लॅकमेल करतलो अशें म्हटलां. तो आजून व्हिडिओ खंय तरी आसा, मॉर्फ केल्लो व्हिडिओ मे बी जे तरेन तो म्हणटा मॉर्फ, तातूंत एक बायल मनीस इनवॉल्व आसपाक जाय, तो व्हिडिओ खंय तरी आसपाक जाय, बरोबर. दुसरो ज्या एक्यूज मनशाक धरला तो भितर आसतना व्हिडिओ भायर येता. सो हातूंत म्हाका एक हें आसा की बाबा कसो तो भायर येयलो, म्हणजे त्या तरी मनशाच्या वांगडा आनी कोण तरी इनवॉल्व आसपाक जाय की ताणें तो व्हिडिओ एका अरेस्ट करना फाटीं ताणें तो व्हिडिओ भायर घातलो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो पॉलिटिकल हें आसाच. तरी प्रमोद त्या मानान BJP आसो ते कमी हेतून आसात. अदरवायज अशें कितें जर कितें हे भायर सरतकच ते जे तरेन आमी म्हणजे पळयला देशांत जीं आंदोलनां जातात असल्या गोश्टीं खातीर ती गोंयांत जावना. म्हाका दिसता गोंयांत एक मर्यादा दवरून हेंच्यांनी आंदोलन केलां आनी तेचो डिमांड सुद्दां जो आसा रेजिग्नेशनाचो तो एक लिमिटानूच आसा. म्हणजे सामकी तेजी बदनामी कोणाची करची अशें गोंयांत तरी ना अशें म्हाका दिसलें ह्या प्रकरणा उपरांत. दुसरो हाजो जो विशय आसा EDचो, ऑपोजिशनाची मागणी बरोबर आशिल्ली पूण कशें आसा प्रमोद, तुका प्रूफ जाय न्ही खंय तरी पॉलिटिकल हे आशिल्लो. हांवें जे लास्ट टायम सांगलेलें की जे लोक धरल्या, आतां सगळ्याकूच हांव ते फ्रॉड म्हणना पूण ती वास्कोची एक केस जर धरली, मडगांवची जर ती बायलां 2 धरली, वास्कोची ती बायल मनीस ती, मडगांवची 2 बायलां ती माशेलांतल्यो जर धरली जाल्यार हेंच्यांनी नेवीन नोकऱ्यो येता म्हणून रेल्वेन नोकऱ्यो येता म्हणून सांगला. सो म्हाका सांग हे कोण आतां हांगा तूं पॉलिटिकल लिंक कसो हाडटलो, रेल्वेन नेवीन तूं पॉलिटिकल लिंक कसो हाडटलो. फॉरेनाक नोकरी दिता म्हणून फटयल्ले आसा ताचो लिंक कसो हाडटलो तूं. आतां गोंयांतल्यो ज्यो नोकऱ्यो आसा ताचो लिंक आसूं येता, ना अशें न्ही, आसूं येता पूण ताका प्रूफ जाय न्ही. ऑपोजिशनाची डिमांड सारकी आसा. EDन चवकशी करचीच, मुलांनी वचचें, करपाकूच जाय ED चवकशी. आनी ED म्हाका दिसता करतली आतां जे तरेन तेणी डिटेल मागला त्या पद्दतीन. तातूंत कितें भायर येता न्ही कोणाचें लिंक कितें आसा जाल्यार. ED खंयच्या एंगलांतल्यान तपास ED म्हाका दिसता की ते बेहिशोबी जी हे येयला भितर, म्हणजे पयशांची उलाढाल जी जाल्या इतल्या हितून केसींनी, तातूंत क्रोर्स ऑफ रुपीज कशे घुंवले, म्हणजे कॅशान घेवले न्ही ते. थोड्या जाणां कडेन कितें आसा म्हणून सांगतात जीपेची केल्ले बी, ते बारीक एमावंट एडवान्स पेमेंट म्हणटा तसो. पूण तो मेन जो सांगतात सगळे लोक की आपल्या कडेन 20 लाख घेतले, 10 लाख घेतले, ते कॅशान गेल्या. सो म्हाका दिसता ED घेतून डावट आसपाक जाय की हे पयशे गेले खंय आनी कशे घुंवले ते, खंय मेरेन पावले ते. सो ED म्हाका दिसता पावूं शकता एखाद्या निश्कर्शा पर्यंत. आमी 2 अशे विचित्र केसी बरोबर डील करता सध्या, म्हणजे राजकारण ऑफ दीस केसीस. एका केसी भितर जशें पांडुरंग सांगता की डायरेक्ट पॉलिटिकल लिंकाचो एविडन्स काय अजून कोणूच प्रेजेंट करना, पूण आरोप गल्ली पासून दिल्ली मेरेन चालू आहा. दुसरी केसी भितर पॉलिटिकल लिंक आसा बट दॅट पॉलिटिशियन हॅपन्स टू बी अ विक्टीम आनी ताजेर मोर्चा जाले, ताजेर आंदोलनां सुरू जाली. एक विचित्र परिस्थिती न्ही ही सारकी. आनी तिसरी आतां ED जेन्ना आतां इन्व्हेस्टिगेशन करता ती खंयच्या एंगलांतल्यान करतली. EDचो आपलो हें आहा तेजी चौकट आहा काम करपाची ती वेगळी आसता. म्हणजे जे पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलां ते ED करची ना. ED मनी पार्ट ऑफ इट पळयतले, तितूंतल्यान कितें प्रॉपर्टी तेंच्यांनी घेतल्या, जशे थोड्या एक्युजाची प्रॉपर्टी बी सीज केल्ल्यो, गाडयो, ह्यो सगल्यो गजाली ED पळयतले. आनी EDचे जो भाग आहा, ED फक्त पयशांचोच, म्हाज्या हिसपान पयशांचोच भाग घेवन फुडें वयतले. ते जॉब दिल्या हो भाग गोवा पुलिसे कडेन उरतलो. जॉब तितूंतल्यान दिल्या काय दिवना वा कितें ते इन्व्हेस्टिगेशन आहा पळय. फक्त गोंय सरकारचें एक हें जालें, ED जेन्ना करतली तेन्ना सगल्यांचे गजाली एक ED करतली, सगल्यो केसी एक ED सांबाळटली. गोंयान फक्त गोंय सरकारचें एक जालें की ह्यो केसी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी वेगवेगळे पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेट जाल्यो, त्या PIच्या त्या ऑफिसराच्या कुवतीनुसार इन्व्हेस्टिगेट जाल्यो. ते एके टिमी सकयल जाल्यो ना. त्यो जर जाल्यो जाल्यार EDचें काम मातशें आनी सोंपें जावपाचें. ED बऱ्यो डिटेल्स मेळपाचे, इनपूट मेळपाचे. आनी दुसरी गजाल, जेन्ना पयशे पळयता, जेन्ना पयशे ट्रान्जॅक्शनान आहा ते कॅशान आहा, सो आतां फक्त एक्युजूच जे हेंच्यांनी पयशे घेतले हेच स्कॅनरा सकयल येता. आतां पयशे घालपी ED दोगांकूय पळयतले, तुजे कडेन खंयचो पयसो आनी तुवें दिलो तो बी खंयचो खंय गेलो.
तुवें खंयच्यान हाडून दिलो एनफोर्समेंट तो फक्त कोणाक दिला तो इंटरेस्टिंग पॉयंट एनफोर्समेंट तो डायरेक्टर म्हणटलो दोन्ही गजाली पळयली. दिवपी पयशाक तेणी खंयच्यान हाडलो तेणी खंयच्यान मॅनेज खंयच्यान हाडलो, केलो हय. सो ते इन्व्हेस्टिगेशन आनी खंय गेलो. सो आतां जेंच्यांनी दिला आनी जे फुडें येवन केसी केल्या मातशी चिंता करची पडटली अशें दिसता म्हाका जस्टिफाय करचें पडटलें आपल्या कडेन पयसो खंयच्यान आयलो तो. खंयच्यान येयलो तेंचे कडेन प्रूफ आसचें पडलें बाबा आपूण हें विकलें तें विकलें बाबा खंयच्यान आपूण जमोवन दवरलेलो विड्रॉ करून दिलो आनी जंय आमदाराची केस आहा आमदाराचें हांव म्हटलेलें तितून पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा म्हणटी पॉलिटिकल केस जाता पण हांव अशें म्हणटा की दोनी वटेच्यो पार्टी जेन्ना चान्स पडटा तेन्ना असो अटॅक करता आमी इलेक्शना पयलीं पयलें संकल्प आमोणकार तेका तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या आमदारा अगेन्स्ट ऑडियो मेळ्ळे व्हिडियो मेळ्ळे फोटो मेळ्ळे तेणी तेन्ना ते सेंड केल्ले आयज जे हेवटेच्यान आंदोलन BJP करता तेंच्यांनी कितें केलें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मदीं ऑडियो प्ले करून दाखयताले फोटो रिलीज जातालो सो हे पॉलिटिक्सान अशें कितें कोणाचे बरें मातसो नांवाजलेलो लिडर सांपडलो तेजे अगेन्स्ट अशें कितें सांपडलो की ताका केलो काबार हे चलतात ते पॉलिटिक्साचो एक भागूच तो इलेक्शना उपरांत काँग्रेसीन केल्लें इलेक्शना उपरांत आतां BJPन केलां बट एक इंट्रस्टींग गजाल आसा तेन्ना काँग्रेसीचो लिडर म्हणून संकल्प आमोणकर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे सगळे फोटो बिटो लीक करतालो आज संकल्प आमोणकर BJPच्या माचयेर बसून तुगेले कॅश फॉर जॉब्सा भितर कसो पॉलिटिकल लिंक ना आनी कशे तरेन हे तुगेले ओपोजिशन वैफल्यग्रस्त जावन हे आरोप करतात हे जस्टिफाय करता हे गोंयचें राजकारण न्ही जॉयल बाब आनी लौकिकान म्हाका बरी याद करून दिली आमी सगळे जाण आमकां दिला आमगे मातशी पब्लीक मेमरी शॉर्ट जाल्या लौकिकाची मातशी मेमरी लॉंग आहा सो लौकिकान आमकां सांगलें की फक्त 2024 पळयनाकात आजचे 2021 वचा म्हणून सो अशी जेन्ना ही स्कॅन्डलां बिंडलां येतात तेन्ना ते स्कॅन्डलांतल्यान प्रत्येक खेपे राजकारण जाता पण गोंयचें राजकारण जॉयल बाब अशें ताणें बरें म्हाका एक संकल्प बाबाची याद करून दिली त्या वटेचो संकल्प बाब आनी ह्या वटेचो संकल्प बाब ताणें ह्या आठवड्या भितरूच पत्रकार परिशद घेतली सारकी खडेगाठ पत्रकार परिशद घेतली हें गोंयचें राजकारण न्ही हें गोंयचें राजकारण तुवें म्हळें की हें थर्ड क्लास राजकारण की असली गजाली भितर पर्सनल अटॅक बिटॅक अशेंच आसता न्ही राजकारण येस प्रमोद कित्याक हांवें थर्ड क्लास म्हणलें की वेन यू आर युजींग दीस इश्यू एंड पॉलिटिसायझींग इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स युअर पॉलिटिकल स्टँडर्ड्स यू नो एक इश्यू तरी मेळटा तेन्ना तुका एक यू आर raping somebody or you are sexually assaulting somebody, which many people have. I mean, in the political accused circles, of. Accused of. There are charge sheets filed. Charge sheets filed, and they have been embarrassed. Some of them have been sacked from their positions. You know, in the past, let us not take names, but lot of this have happened, and yet they have gone scot free. Nothing has happened, and हेच मनीस आतां बोटां दाखयता. This is bizarre. This is bizarre. But don't you think that's the nature of politics? That's the nature of politics. But Pramod, this case where the MLA is into the picture, he is nowhere in this. But it is his own personal space which has been exploited for political gains. Are FEG kadun teji band karta kide? Why he's murdered somebody? He's raped somebody? I don't understand the question of coming on the road and making all this tamasha. I mean, you are exploiting his personal problems to leverage your political gains. I mean, that is what I call third rate. I mean, at best, if Pandurangan Salatashan, if there is something more which is coming, wait for that. If there is something very concrete where he is accused of molesting somebody or raping somebody or sexually assaulting somebody, yes, then you take your step. But at this juncture, FEG. You are saying this is victim shaming. Completely victim shaming. Yes, Loki Bab. आयज काल जशें BJP वाले काँग्रेस आजमकार तेजें रेजिग्नेशन मागपाक लागले कित्याक म्हाका कळना तेंचे तो डिमांड कित्याक घेवपाक जाय कारण इलेक्शनाच्या टोनार जेन्ना काँग्रेसीन अशे मुद्दे काडलेले तेन्ना एक एक्शन तेंच्यांनी घेतली ताका ड्रॉप केल्लो मिनिस्टर तिकीट दिलें ना तिकीट दिली न्ही ताका मिनिस्टर ड्रॉप केलो आनी इलेक्शना फुडें उबो केलो न्हू येस लोकांक फेस कर म्हणून सो दोनी वटेच्यो बाजू आमकां ह्या 2-2.5 वर्सां भितर मिनिस्टर म्हणून ड्रॉप केलो पण तूं लोकांक फेस कर म्हणून परत तिकीट दिली सो एक वटेच्यान हे आमदार म्हणून रिजायन जा म्हणून तसो डिमांड येयल्लो म्हाका याद जायना पण हेंच्यांनी करूं नासलो आयज ते डिमांड करता लायलोय ना तूं म्हणटा आमदार म्हणून रिजायन करपाक लायलो ना आज तुमी दुसरी वटेच्यान
मागोंक शकताले. हे मागतात रेजिग्नेशन मागतात. एक मॉरलिटीच्या ग्राउंडाचेर तो ताका काडूं येता आशिल्लो. पूण तो फक्त आमदारच आसा न्ही आनी तोय बी ऑपोजिशनाचो आमदार आसा धर ऑपोजिशनाचो आमदार आसा धर जाल्यार ताका आनी ताजेर आनी एक्शन कितें जातली. ताजेर आनी एक्शन कितें जातलें. लौकिकान आमकां खूब आमची मेमरी मातशी बरी फ्रेश केली. पांडुरंग तूं ह्या गजाली कडेन कशें पळयता राजकारण. आमी फाटले जेन्ना मांद्र्यां अटॅक जाल्लो तेन्ना आमी रावंड टेबलाचेर उलयल्ले की गोंयचें राजकारण खंय वता काय म्हणून लोकांचो त्या आमच्या सेगमेंटाक खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो कारण खूब जाण चिंतपाक लागले की खंय चल्ला. सतत आज दुसरी रावंड टेबल करता आमी आनी एट द एंड ऑफ दीस रावंड टेबल परत आमी पांडुरंग बाब त्याच हाजेर पावल्यात की कसले तरेचें राजकारण कसल्या क्वॉलिटीचें राजकारण दर्जाचें राजकारण आज गोंयचे राजकारणी करतात. हांवें पयरच्या रावंड टेबलान सांगलेलें आनी ते तुवें आज परते म्हाका क्वेश्चन रिपीट आमी करता की म्हाका बरे लोक राजकारणान म्हाका दिसता खूब कमी जावपाक लागले. म्हणजे खूब कमी आसात. म्हणजे हो आतां असे जे प्रकार आसा हे लैंगीक छळाचे प्रकार बीन हे 1989 आनी 89च्या दरम्यान आमी पळयल्ले आसात. तेन्नाच्यान गोंयकारांनी पळयल्या. तेज्या उपरांत 4 सिटां आशिल्ले मंत्री आसात मरे लोक आमचे कडेन. हे फॉर्मर मिनिस्टर आसात कंप्लेंट न्ही जाली. हय प्रेझिडंट मिनिस्टर. सो ह्यो गजाली ज्यो घुसल्या गोंयच्या राजकारणान ते हांवें पयरय म्हटलेलें की म्हणजे दुर्दैवाची गजाल की बरे लोक येयनात अशें न्ही. हे लोक आमचे वोटर जे आसात ते बरे लोकांक फुडें हाडनात अशें म्हाका दिसता. ही म्हाजें एक दुख्ख म्हणजे वता की बरे लोक येवपाक जाय सुशिक्षीत लोक येवपाक जाय जाका समाजाची खरीच कळकळ आसा अशे लोक जाय राजकारणांत. पूण ते प्रमोद मेळना. आमचे गोंयकारचे दुर्दैव ते. आनी मागीर आमी सोशल मिडियाचेर बॉम्ब मारीत भोंवतले फुडलीं 5 वर्सां की हे चल्लां हें चल्लां म्हणून. जेन्ना आमकां निवडून दिवपाचें आमच्या कडेन हातीन आसता तेन्ना आमी मोठे चूक करता आनी राती येता ते सगळे दक्षिणे घेतात आनी सगळे गुंडायता आमी चित्रां सगळीं. सो बरे लोक येवपाक जाय प्रमोद गोंयच्या राजकारणांत ही आयची गरज आसा. आनी आमी जे कोण म्हणून हांव ओरिजिनल पार्टीक सपोर्ट करता. म्हाका खूब जाण म्हणटा आतां तूं ते कितें तांकां सपोर्ट करता काय म्हणून. एटलिस्ट ते बरे भुरगे तरी फुडें हाडटात. तुमच्या भशेन स्कॅम्स तर हाडनात फुडें. सो गोंय म्हाका अशें दिसता की एक रिजनल पार्टी बरी आसपाक जाय. रिजनल अशें न्ही बट बऱ्या भुरग्यांनी बऱ्या लोकांनी राजकारणान येवपाक जाय. हें म्हाजें दिसता अशें प्रमोद म्हाका. परत सांगता हांव इतल्याचें थांबता. एक आमकां खूब जाण ल्हानपणां सांगताले आमचे जाणटेले बी की बरो मनीस जा बरे मनशाचेच फायनली ह्या जगा भितर सादता म्हणून. आज आमच्या समाजाची आनी राजकारणाची परिस्थिती अशी जाल्या की सादता तो बरो मनीस अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या. पयलीं एक काळ आशिल्लो जेन्ना बरे मनशाचे सादताले कारण समाज ताका सादून घेतालो बरोबर न्ही. आज परिस्थिती अशी जाल्या जाचे सादता ताका समाज बरो मनीस म्हणपाक लागला. ताणें कितें केलां कशें केलां हाजें म्हाका दिसता मतदाराकय व्हडले पडून गेल्ले आसना आनीक तर राजकारणी आनी राजकीय पक्ष तर पडून गेल्लेच आसना कारण मतदाराक पडून गेल्ले आसना. सो ही एक आमच्या समाजांतली खूब मोठी शिफ्ट. बरे मनशाचे सादता ताजे वयल्यान सादता तो बरो मनीस असो एक विचित्र समाज आनी त्या समाजा भितर आज आमी जगतात. म्हणून आमी ह्या रावंड टेबलाच्या एंडाक परत परत येतात की आमी आत्मचिंतन करतले काय कितें. राजकारणाचो खेळ जशें लौकिकान सांगलें तो 2021 एक आशिल्लो 2024 दुसरो आसा. पात्र मात तीच आसा. आमी कितें केलें हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब जॉयल बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद स्टुडंट नमस्कार. This program was supported by Agio All Stars Sale. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.